रेल्वेन प्रवास करपाचो आसा? आता मोबायला वेल्यान रेल्वेची तिकेट बूक करूं येता। भारतीय रेल्वे कॅटरिंग आनी पर्यटन महामंडळान विंडोज फोनाचेर आनी विंडोज 8 आशिल्ल्या यंत्रणांचेर ॲप तयार केलां। अरविल्ल्या काळात ह्या ॲपाचो लोकांक बरो लाव जातलो अशें महामंडळाक दिसता। मात सकाळी 8 ते दनपारां 12 आनी रातची 11:30 ते 12:30 मेरेन तिकेट बूक करूंक मेळची ना। विंडोज मोबाईल आणि विंडोज 8 आशिल्ल्या यंत्रणा खातीर भारतीय रेल्वे महामंडळान मायक्रोसॉफ्टा वांगडा मेळून नवे ॲप तयार केला। ह्या ॲपाचो वापर करून रेल्वे प्रवास करपी तिकेट बूक करू शकतात। इतलेंच न्हय, ह्या ॲपान आनीकूय खूब कितें आसा। ॲपाचेर रेल्वेचें वेळापत्रक पळोवं येता, रिझर्वेशनाची स्थिती पळोवपाक मेळटा, PNR स्टेटस तपासूंक शकता, बुकिंग तपासूं शकता वा रद्द करू शकतात, तिकेट उपलब्ध आसा काय ना तें पळोवपाक शकता। तशेंच ॲपान दिल्ले रेल्वेचो रूट पळोवंक मेळटा। हे ॲप विंडोज मोबायलाचेर वा विंडोज आशिल्ल्या यंत्रणेचेर फुकट डावनलोड उपलब्ध आसा। सकाळी 8 ते दनपारां 12 मेरेन आनी राती 11:30 ते 12:30 मेरेन हे ॲप बंद आसतले। इंटरनेटाचो वापर करून रेल्वे प्रवास करपी ऑनलायन तिकेट बूक करताले। आता ह्या ॲपाक लागून लोकांक आनीक बरें पडटले अशें भारतीय रेल्वे महामंडळाक दिसता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आमदारांनी लोकायुक्ताक तांची मालमत्ता आनी देण्यांची माहिती दिवपाची मुजत सोंपूनय 1.5 म्हयनो जालो। मात अजूनय 3 आमदारांनी लोकायुक्ताक ही माहिती दिल्ली ना। तातूंत विष्णू वाघ, बाबू कवळेकार आनी अनंत शेट आसात। ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांत लोकायुक्त सक्षम अधिकाऱ्यांक ऑन रिपोर्ट दितलो। लोकायुक्त एका म्हयन्याच्या सुटये उपरांत शुक्रारा गोंयांत पावलो। 17 तारखेच्यान तो आयिल्ल्या केशींचेर सुनावणी सुरू करतलो। लोकायुक्त कायद्या प्रमाण आमदार आनी हेर लोकप्रतिनिधींनी आपली मालमत्ता आनी देणे आशिल्ल्या गजालींची माहिती लोकायुक्ताक दिवपाक जाय। माहिती दिवपाची निमणी तारीख जावन 1.5 म्हयनो सोंपलो तरी 3 आमदारांनी आपल्या मालमत्तेची माहिती दिवंक ना। तातूंत सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघ, मयेचो आमदार अनंत शेट आनी केपेचो आमदार बाबू कवळेकार आसा। निमणी तारीख जावन सक्षम अधिकाऱ्याक कळोवंक 2 म्हयन्याचो वेळ आसता। तांणी ऑक्टोबराच्या 1 तारखे मेरेन आपली माहिती दिली ना जाल्यार लोकायुक्त सक्षम अधिकाऱ्याक कळोवन तांचेर कारवाय करपाक लायतलो। लोकायुक्त 1 म्हयन्याची सुटी सोंपोवन शुक्रारा गोंयांत पावतलो। सोमारा सावन तो कामाक सुरवात करतलो। 17 आनी 18 सप्टेंबराक 2 खाजगी कागाळींचेर सुनावणी घेतलो अशी माहिती लोकायुक्ताच्या कार्यालयान दिल्या। ह्यो प्राथमीक सुनावण्यो आसतल्यो। पणजेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। गोंयभर सध्या रेंव काडपाक बंदी आसतनाय रेंवेची चोरयां येरादारी सुरूच आसा। राष्ट्रीय हरीत लवादान रेंव काडपाचेर बंदी घाल्या। चोरयां रेंव व्हरपाक भरिल्लो एक ट्रक केपे पुलिसांनी धरलो। कोंडी केपेची कुशावती न्हंयतल्यान रेंव काडून भरतना पुलिसांनी हो ट्रक धरलो। राष्ट्रीय हरीत लवादान देशभर रेंव काडपाचेर बंदी घाल्या, पूण जायते सुवातींनी चोरयां रेंव काडून येरादारी सुरूच आसा। कोंडी केपेच्या कुशावती न्हंयतल्यान रेंव काडून ती रेंव भरतना पुलिसांनी ब्रेस्तारा हो ट्रक धरलो। Today we received an information that one sand extraction was going on where one truck was being loaded with the sand. So we read the place and we found that yes, one truck was being loaded. So that truck has been attached, brought at the police station, and further investigation is progress. And we are sending report, booking the case and sending the report to the Honorable Ministry. सुत्रां म्हणटात केप्यां पालिकेच्या एका आदल्या नगरसेवकाचो ह्या बेकायदेशीर वेवसायांत हात आसा। पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। पालिकेन काडिल्ली टेंडरां फाटीं घेवपाची मागणी करपी नगरसेवकांचेर मडगांवच्या नगराध्यक्षान आरोप केल्यात। आर्थूर म्हणटा विरोध करपी नगरसेवकांचो स्वार्थ आशिल्ल्यान तांचो टेंडरांक विरोध। टेंडरिंग जाल्ल्यान तातूंत कसलोच गैरव्यवहार ना। अविश्वास थारावाचेर तो स्पश्ट उलयना, मात टेंडरां राती भितर बदलप शक्य ना। राजकारण बदलूंक शकता म्हणून ताणें संकेत दिल्या। जेन्ना टेंडर म्हणटा ते ओवरनायट चेंज करपाक मेळना तुका 1-3-4 दिसान, पूण पॉलिटिक्स राजनीती म्हणटा ते ओवरनायटच चेंज जाता। मडगांव पालिकेन घाई गडबडीन काडिल्ली 3 कोटींची टेंडरां बेगोबेग रद्द करपाची मागणी नगराध्यक्षा आड अविश्वास थाराव हाडपी 12 नगरसेवकांनी केल्या। नगराध्यक्ष म्हणटा टेंडरिंग केल्ल्यान विरोधी नगरसेवकांचे आर्थीक गणित गडबडला। म्हाका दिसता कित्याक हितून चडसो आमगेले आतां थोडे कावन्सिलर म्हणल्यार चड आमगेले हितून म्हाका दिसता चडशे कावन्सिलर कॉन्ट्रॅक्टर आहा, कोट करपाक मेळटा। तर हांगसर जेन्ना टेंडर जाता तेन्ना आमचे थोडे कावन्सिलर कडेन दादायर करताले, न्यू कॉन्ट्रॅक्टर कोणी येता हे आपल्याला व्हडे म्हाकाच जाय टेंडर तशें कळ्ळें तुका, तशें आसपाक शकता कडेन। टेंडरिंगाचे प्रोसेसाक इट इज लायक अ वॉटर क्लीन। 12 नगरसेवकांनी हाडिल्ल्या अविश्वास थारावाक फुडो करतलो काय ना हाचेर आर्थूर स्पश्ट कांयच उलयना। तो म्हणटा राजकारणात कितेंय जावं येता। तूं डिफेंड करचो ना, डिफेंड करचो ना, नो कॉन्फिडन्स ना पळया न्ही, अजून टायम आसा न्ही।
कित्याक जेन्ना टेंडर म्हणटा ते ओवरनायट चेंज करपाक मेळना तुका 1-4 दिसान, पूण पॉलिटिक्स राजनीती म्हणटा ते ओवरनायटच चेंज जाता. मडगावच्यान रिपोर्टर प्रतीक परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.